मोगाच्यानो ऑर्बम डॉमिनी यूट्यूब चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. जून महिनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो आणि ह्या वर्सा जुनाच्या 19 तारखेर म्हणजे आयच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमता. ह्या फेस्ताचे तुमकां मागण्या बरीत शुभाशय. ह्या संदर्भी जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमचे मोदें कशें आराम जालें, कोणे आराम केलें म्हणलें समजोवचें गरजेचें न्ही. तर येया ह्या भक्तीपणा विशीं मोठवी चरित्रां आमी जाणा जावया. जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपणाची सुरवात जाल्ली सुमार 11व्या आणि 12व्या शतमानांत म्हणयत. सुरवेर बेनेडिक्ट मेळाच्या आणि सिस्टर नियन मेळाच्या मठांनी हें भक्तीपण आराम जाल्लें. तरी हें भक्तीपण नावार्दीक जावं कारण भाग्यवंत मार्गरेट मेरी अलोके, ती फ्रांसच्या पारायले मोनियल म्हणल्या गांवांतली विजिटेशन कॉन्व्हेंटांतली एक धर्म भयण. पवित्र साक्रामेंता मुखार दिंब्यानी ती मागण्यार आसल्या वेळार सोम्यान तिका आपणाचें दर्शन दिलें. 1673 डिसेंबराच्या 20 आणि 7 तारखेर सांत जुआंव वांजेलिस्ताच्या फेस्ता दिसा तावन लगभग 18 म्हयने निरंतर तिका जेजूचें दर्शन लाभलें. ह्या दर्शनांनी जेजून तिका सांगलें, म्हज्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण पासारूंक हांवें तुका म्हजें हातेर जावन विंचून काडलां. 1675 इस्वेंत जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ता दिसा साक्रामेंता मुखार ती मागण्यार आसतना सोम्यान तिका आपणाचें मोगा उज्या वयर गायल्लें काळीज दाखोवन म्हळें, मनशाकुलाच्या मोगान भरिल्लें काळीज हें, तरी मनशा तावन पाटी मोग मेळच्या प्रास म्हाका चड बेपरवास मेळटा. उपरांत आपणाच्या तोपुल्ल्या कडवळाचेर माथेन तेंकून विशेव घेवंक सोमी तिका आपयता. जेजू तिका म्हणटा, म्हजें दैवीक काळीज तुज्या आनी सगळ्या मनशाकुलाच्या मोगान पेटोवन आसा की हो मोगा उजो अटापूंक शकना. तुवें हो मोगा उजो सगळ्या संवसाराक प्रसरिजे आनी सर्व मनशांनी ह्या मोगाच्या दिरव्यान भरिजे. ह्या वर्त्या मोगाच्या मिसावांत हांवें तुका शिपाय जावन विंचून काडला. सांगतास जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या उपरांतल्या शुक्रारा आपणाच्या पवित्र काळजाच्या मानाक फेस्त करून मान करीजे म्हूण सोम्यान तिका उलो दिलो. ह्या फेस्ता दिसा मिसांत भाग घेवन पवित्र कुमगार स्वीकार करूंक आनी पातकाचें फारीकपण मागूंक सोम्यान तिका आदेश दिलो. 1889 वर्सा जून 11 पापा लिओ 13व्यान जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आख्या पवित्र सभेन आचरण करूंक परगट उलो दिलो. भावा भयणीनो, जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण सुखान आसतना म्हयन्याच्या पयल्या 9 शुक्रारांनी आदारतल्यांक सोम्यान दिल्ल्यो 12 बसावण्यो. पयले तांच्या अपवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक सोम्याची कृपा मेळटली. दुसरे तांच्या घरांत शांत समाधान सदांच राज करतले. तिसरे तांच्या कश्टां दुखांत सोमी तांकां बुजयतलो. चौथे मरणाची घडी लागीं पावतना सोमी तांचो आसरो जातलो. पांचवे तांच्या सर्व कामांचेर आनी योजनांचेर सोमी आशिर्वाद घालतलो. सवे विशेष जावन पातक्यांक सोमी आपणाची अपरिमीत खाकुळतेचो सागोर लाभयतलो. सातवे शेळिल्ले आत्मे उर्बेन भरतले. आठवे उर्बेस्त आत्मे सोम्याक आनीक चड लागीं येतले. नवे जेजूच्या पवित्र काळजाचें पिंतूर आसलें हर एक घर सोमी आपल्या बेसावांनी भरतलो. दावे पवित्र काळजाचें भक्तीपण आदारतल्यांची आनी परगट करतल्यांची नांवां सोम्याच्या काळजांत बरोवन आसतलीं. 11वें याजकांक कठोर पातकांचें काळीज आपोडचें देणें फावो करतलो. आनी निमाणें जी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा निरंतर 9 दीस येवकरेस्तांत वांटो घेवन पवित्र कुमगार स्वीकार करता तांकां म्हजी अपरिमीत काकूळट लाभतली. विशेष जावन बऱ्या मरणाची कृपा लाभतली आनी हांव तांचो आसरो जातलो. मोगाच्यानो, सोम्याचें काळीज मोगाचें भंडार, मोगाचो सागोर नेंगी. तर आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया, जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या म्हजेंय काळीज तुज्या काळजा सारकें कर.